मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल सरकार सत्तेचेर आयले तेन्ना सरकार घडोवपा खातीर कांय जाणांनी फुडाकार घेतिल्लो. तांणी 5 वर्सां खातीर एकच मुखेलमंत्री गोंयांक दिवपा खातीर सरकार घडयला म्हूण लोकांक सांगताले. मात तांची ती फटिंगपणां गोंयचे लोक उक्ताडार हाडपाक लागल्यात. गोंयच्या आनी गोंयकारांचे बरें करपा खातीर वेंचून दिल्ले हे आमदार सरकार घडोवन बेकायदेशीर कामां करून आपलो स्वार्थ पळयतात हें आतां खरें जावपाक लागलां. आजोशी पंचायत वाठारांत खाजन जमनीन एका मंत्र्याच्या भावान फटिंगपणां करून हजारांनी चौरस मीटर जमनीचेर प्रकल्प उबारपाचें काम नेटान चालू आसा आनी आजून ताचेर कसलीच कारवाय जायना अशें एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकारान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन आरोप केल्यात. राजेश खवटे, मिस्टर रोहन खवटेचो भाव, लास्ट 6 म्हयने जाले इलिगल कन्स्ट्रक्शन मांदूर गांवांत चालू आसा. कंटिन्युअस फॉलोअप बाय दी विलेजर्स, by the tenant associations from the Ajosim to the Panchayat as well as all the concerned departments. It was marked to Deputy Collector, Mamledar, Director of Panchayat, Block Development Officer, Sarpanch and Sant Andre MLA also. Now, if you go to see, this is the project and your project jata खजान लँडान वो आदोशी मांदूर गांवान आनी टोटल स्क्वेअर मिटर एरिया जी आसा पळय ती 13,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा ही. आनी आउट ऑफ 13,000 स्क्वेअर मिटर एरियेन टोटल 10,000 सुमार खजान लँडान पडटा आनी बाकीची जी थोडी एरिया आसा पार्ट इज फॉल्स अंडर सेटलमेंट CRZ. Now the question comes is, इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट जालो, पंचायतीन कांयच तेजेर एक्शन घेवन ना, लोकांनी फॉलोअप केलें तरी सुद्दां फीडबॅक कांय ना, सगळ्या डिपार्टमेंटाक लेटर केलें तरी सुद्दां कांय फीडबॅक ना. आनी सांगपाचें म्हणल्यार दिस इज अ प्लॅन. नाव लूक एट द फ्रॉड वीच राजेश खवटे taking help of Rohan Khawte is involved. आता सर्वे नंबर 36/1A ही टोटल प्रॉपर्टीचो सर्वे नंबर आनी एक पार्ट जे परमिशन ताणे अप्लाय केल्लें सनाद, हे सनाद 3,200 स्क्वेअर मिटर एरियेक ताणे अप्लाय केला. आता सनाद अप्लाय केला ते कित्याक लागून? सनाद अप्लाय केला ताणे फॉर द रेजिडेन्शियल पर्पज. सनाद अप्लाय करता रेजिडेन्शियल पर्पजाक. DCPक जेन्ना अप्लाय करता तो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग हे 2017-22-12 सनाद अप्लाय केला. सनाद मेळ्ळा TCPक होच सनाद अप्लाय करता तो अटॅचमेंट करता आनी TCPक घेता कमर्शियल लायसन्स आनी TCP कमर्शियल लायसन्स दिताय बी ताका. सनाद आसा रेजिडेन्शियलाक, TCP परमिशन दिता कमर्शियलाक आनी इम्प्लिमेंट प्रोजेक्ट जाता दुसरेच कडेन. प्रोजेक्ट जो आतां मातसो प्रोजेक्ट जो दाखयला पळय परमिशन घेतला तो ह्या एरियेक त्याचो पार्ट आनी प्रोजेक्ट चालू आसा दुसऱ्या तेजेर. म्हणल्यार वो टोटल फ्रॉड. आनी टोटल फ्रॉड कसो? सर्वे नंबर 1 दाखयता, लोकांक सांगता आमचे कडेन डिपार्टमेंटा कडेन सगळे परमिशन्स बीन आसा म्हणून आनी थंय पळय जाल्यार कन्स्ट्रक्शन दुसरे कडेन जाल्लें आसा. दुसरें ह्या एरियेन हांगासर सरभोंवतणी सगळे फील्ड एरिया आसा आनी टोटल स्क्वेअर मिटर एरिया ऑफ दीज फ्लोटिंग कॉटेजीस इज 2,000 स्क्वेअर मिटर एरिया अप्रॉक्सिमेटली. Now I would like to ask our local MLA also that giving this permission in his own area, when you have removed the issue of the water, lack of water to Mr. Dawlekar saying that आमकां उदक हांगासर पावना म्हणून तेणी आयज असेंब्लीन उलयल्लो काल, जाल्यार जर तर उदक पावना म्हणटा जाल्यार हे 2,000 स्क्वेअर मिटर एरियेन उदक घालपाक हे उदक येतलें खंयच्यान? सेकंड इज जेन्ना स्विमींग पूल बांदता तेन्ना ताका
स्विमींग पुलाक मेंटेनन्साचे आसता, यू यूज क्लोरीन फॉर दॅट, वेर दीस क्लोरीन वील बी गोईंग. दुसरें म्हणटा तें सायटीच्यान जेन्ना ही मानस आसा, हे मानशेच्या नुस्तीं जी आसा पळय, हे हांगासर नुस्तेकार आसा आमचे भाव, हे नुस्तेकार हे नुस्तें मारता हांगासर. जर तर क्लोरीन हे गेलें जाल्यार फूल आजोशी बेल्ट जितलोय आसा पळय, जितल्यो मानश्यो आहा त्यो काबार जातल्यो. इतलो व्हड प्रकल्प फटिंगपणा करून उबारप चालू आसा, मात ताचेर ना शार आनी उदरगत खातें कारवाय करना आनी महसूल खातेंय करिना. पंचायत मंडळय तातूंत घुस्पल्ले आसा म्हूण पंचायत वांगडी वगी आसात. शार आनी उदरगत खात्याचो मंत्री आनी महसूल मंत्री दोगय हातान हात घालून गोंय काबार करपा खातीर वावुरतात. ताचेंच हें एक उदाहरण आसा अशें काणकोणकार म्हणटा. उपजिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळे. मामलेदाराच्या अहवालांत बेकायदेशीर बांदकाम चालू आसा अशें आसतनाय उपजिल्लोधिकारी आपणाक खबर ना म्हणटा. हें एक अजापच अशें काणकोणकारान सांगलें. तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान आमकां म्हणलें की वी वेर नॉट अवेअर अबाउट इट. नाव द क्वेश्चन कम्स वेन द मामलेदार हॅव ऑलरेडी रिटर्न डावन द लेटर, द रिपोर्ट टू द डेप्युटी कलेक्टर 1 month in advance, ऑलमोस्ट 1.5 months, की थंयसर इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा म्हणून तांच्यांनी क्लियरली रिपोर्टान बरयल्लें आसा मामलेदाराच्या. आनी इतलें जाल्या उपरांत सुद्दां आयज थंयसर कंप्लीट कन्स्ट्रक्शन चालू आसात. मंत्र्याच्या भावान आपणे केल्ल्या बेकायदेशीर कामाच्या आड कोणी येवपाक जायना म्हूण आतां पंचायत संचालका कडेन पंचायतीच्या विरोधान कागाळ केल्या. एकदां सुनावणी जाली, आतां दुसरी सुनावणी कांय दिसांनी आसा, मात पंचायतीन आजून आदवोगाद सुद्दां केल्लो ना अशें रामा काणकोणकार म्हणटा. मागीर इलिगल करून मेकळे जाल्या उपरांत एडिशनल डिरेक्टरा कडेन घेवन स्टे हाडटा, म्हणल्यार पंचायतांनी इन्वॉल्व जावपाची ना म्हणून. आतां पळया, हांगासर तेणी केस घातलेली आसात आनी हें हियरींग 13/12/2018 म्हणल्यार गेल्या म्हयन्यान 13 तारखेक जाल्लें हियरींग. आनी थंयसर ह्या पार्टेक कांय इन्वॉल्वूच नाशिल्लें. जे कंप्लेनंट आसले पळय तांकां एक लेटर सुद्दां ना. आनी थंयसरल्यान एक ऑर्डर पास जाल्ली आसा. ती ऑर्डर म्हणटा की आमी ऑब्जेक्ट करता, आमी इलिगल दे आर चॅलेंजींग फॉर दी रेझोल्युशन, दे चॅलेंजींग फॉर द रेझोल्युशन, दे चॅलेंजींग फॉर द इन्स्पेक्शन ऑफ द वर्क. आनी तो म्हणटा की आमकां राजेश खंवटे हांणी हांगासर म्हणलेलें आहा, एलिगेशन घातलेलें आसा की ताका थंयसर हॅरेसमेंट जाता म्हणून, तुका इलिगल बांदपाक हॅरेसमेंट जाता म्हणून तेणी थंयसर मेन्शन केल्लें आसा. सो कोर्टान एक डायरेक्शन दिल्लें आसा 13 तारखेक आनी 6 तारखेक एक डेट दिल्ली आसा. सो 6 तारखेक 3 सुमार हियरींग आसा. आनी हें कमिंग मंथ फेब्रुवारी, दिस मंथ. सो रायट नाव वॉट इज हॅपनिंग इज, ज्या भाशेन पंचायत इन्वॉल्व जावची न्हू, ज्या भाशेन लोक इन्वॉल्व जावचे न्हू, ती ते 17 फायंड आवट करता आनी खंय ना वचून ऑब्जेक्शन हाडटा. आतां हें कित्याक लागून गेला तो? फाल्यां सकाळीं पंचायत आत वयर काडटली, म्हणटली की आमकां एडिशनल डिरेक्टरान ही ऑर्डर काडला की आमकां इन्स्पेक्शन करप ना म्हणून. आतां म्हाका एक सांग, जेन्ना इलिगलिटीज जाता तेन्ना पयली गोश्ट म्हणटा तें डायरेक्टर ऑफ पंचायत एज वेल एज डेप्युटी कलेक्टर हॅव टू गेट इन्वॉल्व इन टू इट. वी हॅव डिमांडेड द डेप्युटी कलेक्टर टू प्लीज कम एंड इन्स्पेक्ट द सायट and then see what is going over there. कित्याक काय म्हणटा, कोर्टान डिसिजन जे जातले पळय बेस्ड ऑन द डॉक्युमेंट्स, नाव दे आर फुलींग अराउंड विथ द थिंग्स. कोर्टान डॉक्युमेंट प्रोड्यूस तरी करतले जाल्यार आमचो लॉयर जाय पडटा. आयज पंचायती कडेन विचारलें जाल्यार पंचायत आजून पर्यंत रेडी ना की बाबा आमी लॉयर केला काय करूं ना म्हणून सांगपाक. पंचायतीचो लॉयर तर वचना जाल्यार ही केस भायर पडली. सो पंचायत, this panchayat, Ajoshi Mandur panchayat people are involved in these things, whatever is happening, but they are just trying to fool around with the people saying that it is आमी थंयसर भानगडीक ना म्हणून. इतलो व्हड घोटाळो चालू आसा ते बी सगळे कायदे मोडून आनी आमचे आमदार, मंत्री, सरकारी अधिकारी, पंच सगळे वगी आसात. ताचेर कारवाय करिनात असो आरोप रामा काणकोणकारान केला. आमी तुका विचारूंक सोदता, आतां हो प्रोजेक्ट हांगासर इलिगल चालू आसा 6 म्हयने जाले, why your intervention is not there? Both our local MLA as well as the TCP minister as well as Rohan Khawte. This is only because Rajesh Khawte, brother of Rohan Khawte, is involved into this. And we are making one thing clear to him that no matter what, आयज आमी फुडें सरलेले आसात
this is total fraud. And it is very sad to say the department, the bureaucrats are involved in this fraud. सनाद दिता रेजिडेन्शियलाक, बांदता थंयसर कमर्शियल हॉटेल, TCP लायसन्स दिता. We have requested the deputy collector to please visit the site and give us the report. आणि ह्याच्या नंतर जर तर तेजे इतले केल्या उपरांत जर तर तेजें काम चालू आसत आणि जर तर डेप्युटी कलेक्टर एक्शन घेयना, देन आय डोंट नो वेदर इफ द पीपल ऑफ विलेजर्स जे तांच्यांनी तर कितें भायर सरले कितें केलें जाल्यार हाजो जबाबदार फक्त डेप्युटी कलेक्टर. मंत्री, आमदार, पंच मंडळ, सरकारी अधिकारी ह्या बेकायदेशीर कामाचेर कारवाय करिनात हाचोच अर्थ रामा काणकोणकारान केल्ले आरोप खरे आसपाक शकतात. नाजाल्यार इतल्यान कारवाय जाता आशिल्ली. गोंयकार म्हणून सरकार घडयल्लें तेन्ना ताचें स्वप्न गोंय काबार करपाचें आसलें काय कितें? काय कायदे मोडून बांदकाम चालू आसा हें तांकां खबरच ना. आनी तशें आसा जाल्यार आतां तरी ह्या बेकायदेशीर कामाचेर कारवाय करून ह्या प्रकल्पाच्या भ्रश्टाचारान मंत्री आमदारांचो आस्पाव ना हें दाखोवन दिवचें.